सो आमी पळयतात वर्सान वर्सान सरकार कितें काडटा तें आमचे लोकांची विरोधी जाता. कितें चोयलां आमी आतां स्मार्ट मिटर म्हणून सांगलां. स्मार्ट मिटरचो प्रपोजल घायलो तेन्ना हांवें सांगलोलें हांव ओपोज करता. कित्याक ओपोज करता? आतां तूं पळय स्मार्ट मिटर म्हणलो कितें, तूं पयशे भर लायक अ रिचार्ज ऑफ युअर फोन. तूं रिचार्ज कोत्ता तेश कोन्न तूं पयलो भर मागीर तुका टॉक टायम येता. तूं पयलो भर तुका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय येतले. तुका तूं बोन ना तुका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय ना. ही प्रॉब्लेम जातले लोकांक. आयज लोक इलेक्ट्रिसिटी यूज करतात, बील उपरांत फारीक करतात, थर्ड पार्टी टायम मागतात, थर्ड पार्टी अर्द बील फारीक करतात म्हूण तुमगे लायट कनेक्शन आजून आसता. म्हूण एक पार्टी स्मार्ट मिटर स्टार्ट जालो, तुगे बॅलन्स काबार जाली, तुगे लायट तूं घरांत काडकान बसून पडटलें. मेन वाट हाडूं पडले नाल्यार दुसरे पेट्रोमॅक्स हाडूं पडले आनी बसून पडले. आमी फुडें वचनात, आमी फाटीं वयतात. कित्याक आनी दिल्ली पासून हांवें पळयलां आतां सद्या फाटीं 3-4 दीस फाटीं प्रोटेस्ट केल्ले दिल्लीवाल्यान सांगपा आमकां स्मार्ट मिटर नाका म्हूण. आनी आमचे गोंयचे लोकांक तूं पळय आमचे पयशे सिनियर सिटीजनाचे गिर्यादाराचे टायमा धाडनात ते. तूं टायमार रिलीज करनात तेन्ना हांकां पयशे कितको आसतले बील फारीक करपाचे. ना जाल्यार तुवें सांगूं जायना बरें 2 म्हयन्यान पयशे घातले मागीर तूं लायट ऑन कर आनी तूं सगळें चलय तुगे घर. लोकांक त्रास जातले. आनी आमी आतां कितले वर्स जाले आमी हें केलें तें स्मार्ट मिटर म्हणून हाडला. दुसरी डिजिटल मिटर आतां 10 वर्सां जालें आसतले. डिजिटल मिटर आमी एनालॉगसून डिजिटल मिटर केलो आनी आतां थिंगा एक टेंडर जालो, ते पयशे जाले. आतां दुसरो टेंडर जातलो हिंगा. आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन. आय डोंट बिलीव दॅट दीस शूड बी डन. लोकांक दुखोवपाक एश कोन्न करपाचें न्ही. गव्हर्नमेंट हॅज सेड कमर्शियल एंड 3 फेज. सगळे फेजीन येता बाबा, सगळे फेजीन येता. थर्ड पार्टी तुमी पळयात, हांवें एसेंब्लीन काडला की कितले डिफॉल्टर आसात आनी आजून तुमी तांकां इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करतात. डिफॉल्टराक मागीर तुमी OTS दितात. डिफॉल्टराक कसले स्कीम आसतात. तुमी पार्ट पेमेंट पासून घेतात म्हूण ते बिझनस चलयतात. तांकां मागीर पयशे ना जाले तूं आनी कितें करतलो? सगळें बंद जातलें. सी इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स इन फेजीस. पयलीं यू वील स्टार्ट विथ इंडस्ट्रियल, देन यू वील डू कमर्शियल एंड देन यू वील कम फॉर द हावस. कित्याक एक पार्टी करपाक सगळें प्रॉब्लेम जातलो. सो यू टेक माय वर्ड, दीस इज ओनली इन फेजीस. इलेक्शन जातरी रोकडे तूं पळयतलो ते मागीर घरा पासून पावतले. Pardon? Smart meter is not feasible. I'm not saying it's not feasible, but the question is the viability for the purpose of the benefit which the individual will get. You understanding? It's not that not feasible. गायले जाल्यार चलतलो, that's not a problem. But question is, लोकांक दूख जातली. सो हें जातली. तुमी स्टार्टींग करता आसतना सांगतले हिंगा थिंगा नो प्रॉब्लम. पण थिंगा काबार जातले फुडें वचनात. आनी ते रिकवरी करपा आसलो ते आमी कोर्टेनी दाखयली आउटस्टँडींग आसा म्हणून. आयज पासून रिकवर केले जाल्यार प्रश्न तें आन्सर करूंक जाय. कित्याक ते आयले जाल्यार पयशे तुगे अकावंटान आयले जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे करपाचें गरज ना. देर इज थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाव इज दॅट बींग रेग्युलेटेड? देर इज लिकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाव इज दॅट बींग रेग्युलेटेड? एंड फायनली these unpaid bills, not just हांवें इंचाल्लेले above 1 lakh. हांवें बारीक मनशांची इंचालना. above 1 lakh मुगे क्वेश्चन चोय सामको. above 1 lakh हांवें इंचाल्ले आनी इतले दाखयले कोर्टेनी पासून दाखयले म्हाका. सो these things are matters which the government in administration has to take it little more seriously.